बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आतां आमी सकट सांगाता मेळया म्हणलें गीत गावन बाळोक मोरयेक मान करया. फुलांतर खंय मेळटली मोरयेक फावो जाल्ली ओडटा हितलांनी सोन्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट कोरया आनी मायेक दिया सकट सांगाता मेळया सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक होगोळसिया. मोरी अपरिमीत भक्तीचें पलगन. किर्तनगार अशें म्हणटा, सोरेस्पराक वाखाणा ताचें नांव अर्सिया, पर्जां मदें ताची कृत्यां प्रगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची ओगळीक उसारा, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सोरेस्पराचें दर्शन सत्यल्याची काळजां संतोश बरी जावं. सोरेस्पराच्यो आनी ताच्यो पदव्यो आश्रो घेया. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावा. किर्तनगारा बरी देवाचें दर्शन सोदूंक दादोशी जाल्ल्या पैकी भगवंत अंकार मरी अदीक वर्ती जावन आसा. देवाक सुवासीक परमळाचें चिवें बलिदान जावन आपलेच जीव भेटोवन दिल्ले आत्मीक मान फावो जाल्ले अपरिमीत भक्तीचें पलगन वा पात्रत्री. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवीक घाता आनी म्हजो जीव जिव्या देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासान उरता म्हूण मोरी देवाची स्तुती गाता. तुमकांच तुमी एक आत्मीक बलिदान जावन देवाक भेटया म्हणटा सा पावल. आत्मीक मंदीर उबारूंक उपकारची जिवे फातर तशें जिवंत क्रिस्ताक लागूनच रावा आनी ताचे मारिफात आत्मीक बलिदानां भेटया म्हणटा सा पेद्रू. क्रिस्ती जिवन देवाक ओगळाप दिवचें एक लांब नवें गीत. देवान नवो कर्ण रचलेल्या नव्या मनशाचें अर्गां गीत तें. जिवन म्हजें तुका भेटयलेली एक काणीक जावं दी आनी काळीज म्हजें तुजी वडवीक आनी स्तुती गावूं दी म्हूण सदांच देवाक दिनवासचें जिवन. खरेंच मोरये मायेच्या जिवना सारकें जाता. विणे वाजंत्रां घेवन सोम्याचो आमी उपकार आटोवंक फावो. कित्याक
तितली वर्ती विजमितां तो दिसपडतें आमचे मदें करीत आसा. मोरयेची ससाय जोडूंक मागणें. सगळीं सांगाता तुमच्या स्क्रिनार आसलें मागणें सांगाता म्हणचें. देवाचे आंकवार माये, आमी तुका वंदितां. दुस्मानाची मांडवळ सगळी तूं विबाडून सोडताय. तुज्या लोकाचें दूख तूं संतोषान बदलताय. सगळे रस्ते प्रास व्हरतो क्रिस्त तुजे थंय जियेलो. तूं आमची बद्रती देखून आमी खरेंच बागी. कुरपेन भरले निस्कळ माये, सोमेस्तांचो देव जावन आसच्या तुज्या पुताक तुवें तुज्या हातांनी वावयलोय. तुज्या पुतान आमचे आत्मे बाचाव करच्याक ताचे कडेन आमचे बसोत विनंती कर. आमच्या पातकां धर्मान आमकां आमचेर सपात येणी ना. देखून देवाचे ये आंकवार माये, तुजे तावन जल्म घेतलेल्या जेजू लागीं आमा बसोन तूं विनंती कर. आपले आवयची विनंती सोम्याचे मन वय करूंक मस्त उपकारता. ए आंकवार देव माते, हजारो पावटी तुका आनंद फावो. तुज्या पुतान येमकोंडाक पाडाव करतना, पातकां वरवीं मेल्ल्यांक आमकां जिवंत करतना आनी आमकां सर्ग उगडतना तूं ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. सडवणदाराचे मोगाळे माये, तूं जावन आसाय सर्गराजाचें उक्तें दार. तुज्या लोकाच्या कुमकेक तूं ये. आमी पडल्या वय पूण परत्यान उबी रावंक आमी प्रयत्न करीत आसां. ए मोगाळी माये, ए राणये, आमचे पसून विनंती कर. आमेन. नमान मरिये, कृपेन बरले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगिनी मरिये, देवाचे माये, आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ए मरिये, पाप करनासलेल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे बागेवंत. नमान मरिये, कृपेन बरले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगिनी मरिये, देवाचे माये, आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ए मरिये, तुज्या पाप करनासलेल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे बागेवंत. नमान मरिये, कृपेन बरले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगिनी मरिये, देवाचे माये, आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ए मरिये, तुज्या पाप करनासलेल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे बागेवंत. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. लुका प्रमाणे वाचप. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव. आपणाक बियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसना तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
श्लोक आमी सांगता म्हणया. बाळोक मोरये कुरपेन जल्मल्ले, सुर्या आवरोरा, पापकत तुका ना, वैरींक पाडाव कर, परती दिश्ट आमचेर, दी आमकां जेजू सोमयाक. मोरी अपरिमीत भक्तीचें पलंगण जावन आसा. हाचो अर्थ मोरी भक्तीन भरिल्ली जावन आसा म्हणून. इतली भक्तीन भरिल्ली जावन आसा, आमी देखून इतली भक्त करता. खंयच्याय सांताची इतली भक्त करिना. देखून आमच्या नव्या नामारिफात सडावत आमी पळयता. आज मात्र न्ही, हप्त्याचें नवें मोरयेचें करता आसतना देवासपण लोक चड आसता. चड आनी चड हर एक जाग्यांनी तशेंच आसता. आनी खंयची ही मोरयेची पुण्यक्षेत्रां आसात, या असले पिलग्रिमेज सेंटर्स आसात, थंयसर लोक हारी हारीनी येता. कित्याक मोरयेची भक्त आमचे थंय आसा. तशेंच आमी हांगा पळयता मोरयेचे भक्तीन भरिल्ली जावन आसा. एक भक्तीन भरिल्लें आयदान, पलंगण, एक पाळणें. इतली भक्त बरोवन आसली, ती कुशेन संतोषान जियेताली आमी पळयता. एका ब्रदराक जेजू लागीं उलय जाय म्हणून मस्त मोन आसलें. तो मस्त मागता बाळोक जेजू कडेन, बाळोक म्हाका तुजे कडेन उलोवंक जाय, म्हाका एक फावटी तुजी दिश्ट, एक फावटी तुजेर दिश्ट घालूंक दी म्हणून. आनी अशें मागोन मागोन एक फावटी जेजू, बाळोक जेजू ताका पळोवंक येता. तो येवन 2 उतरां सांग जाय जाल्यार थंय बेल्ल जाता. बेल्ल दुबळ्यांक खाण वितरण करचें ताचें काम आसलें. आनी त्या दीस त्या ब्रदराचें काम आसलें. हर एक फावटी टर्न घेवन तांणी दुबळ्यांक थंय खाण दिवचें आसलें. आनी त्या दीस ताका वसयज जाल्लें. जेजू आयला, आतां हांव कितें करूं म्हूण चिंतूंक पडलो. पूण ताणें चिंतलें, एकाद वेळा हांव हांगा रावन जाल्यार हे पुरा बुकेन वळवळतले. देखून हांव वचून खाण दिवन फाटीं येता. जेजू तूं तितकेशें राव, इल्लोसो वेळ राव, हांव थंय वचून वेग्गी फाटीं येता, वेग्गी काम करून फाटीं येता. तांकां इल्लेशें खाण दिता, ना जाल्यार ते बुकेन वळवळतात. गेलो, ताचें काम जालें आनी फाटीं आयलो. फाटीं येवन पळयतना जेजू थंयच आसा. म्हणटा, जेजू म्हाका भारी खुशी जाली, तूं हांगाच आसा. आनी कितें आसा ही? ताणें म्हणलें, तूं जर तर थंय वचनातलोय जाल्यार हांव हांगा तावन वेतो आसलो, पूण थंय गेल्ल्यान हांव हांगाच आसा, संतोश जावन आसा. भक्त आमी देवाची करची, तशीच एकामेकाची करची. भक्त म्हळ्यार एकामेकाक सुदारचें, कुमकेक पावचें. असली भक्त मोरये थंय आसली, दुसऱ्यांक समजोवची भक्त. देवाक समजली, जेजूक समजली आनी लोकांक समजली. देखून तिचे थंय भक्तीचें पलंगण, ह्या भक्तीचें आयदान बरोवन आसलें. आमी पळयता आयच्या वांजलांत कशें पळयलें, ह्याच भक्तीन बरोवन ती म्हणटा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता आनी म्हजो आत्मो देवा थंय संतोशान उरता. देवात, पुरा देवाक, तिचें कांय न्ही. आमी जर तर असलेंच परिस्थितींत आसल्या, आमकां खंयचेंय एक इल्लेशें नांव मेळ्ळें जाल्यार आमी आमचीच वडवीक घात्या आसल्या. पूण ती देवाची, सोम्याची, ताच्या जिवनांत हांव संतोश दिल्ली, ती संतोश ती गाता. कित्याक ती सांगता, शक्तिवंतान विचित्र कामां केल्यांत हांवें न्ही. देखून भाग्यवंत ताचें नांव. ती तिका भाग्यवंत म्हणना, भाग्यवंत जाय ताचें नांव. ह्या वरवीं ती भाग्यवंत जाता, ती भक्तीन भरता. आमी 3 वाटेन मोरी कशी भक्तिवंत जाली म्हणून चिंतयेत, या नियाळ करयेत. पयल्याच वातेर जावन आसा, मोरी पाप करत नासतना जल्मल्ली. पाप करत नासतना जल्मल्ली जाल्ल्यान ती भाग्यवंत जावन आसली. देखूनच ती म्हणटा, भाग्यवंत जावन आसल्यान ताणें म्हजे खातीर इतली विचित्र कामां केल्यांत. आमी पळयता सांत, 7 जाण सांत पळयता.
पूण त्या सांता पैकी मोरये तितली देवासपण आमी खंय तावनी पळयना. कित्याक तिचें साधन न्ही बगार देवाचें म्हूण ती वळखता. आनी देखून तांचें सांतीपण सांताचें जावं दी या मोरयेचें सांतीपण जावं दी तें देवा तावन येवचें. दुसरें जावन आसा कुरपेन बरलेली. मोरी कुरपेन बरयली देखून भक्तीपणान बरोवन आसली. कुरपेन जल्मातावन ती बरोवन आसली आनी परतून तो आंज येवन सांगता तूं कुरपेन बरल्याय. हेर सांत आमी पळयता ते जिणी बदलितात. ते जिणी एका पातकी जिणी येता परतून सांतीपणाची जिणी आदार सुरू करतात. पूण मोरी तशें न्ही. सुरवेर तावनच ती कुरपेन बरोवन आसली. पाप करनासतना जल्मली तशेंच कुरपेन बरोवन आसली. तिसरें आमी पळयता पवित्र आत्मो तिचेर आयिल्लो. गाब्रियल बडवो सांगता पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतलो. पवित्र आत्म्याची सकत या पवित्र आत्म्याची सावळी तुजे थंय सदांच आसतली. अशें पवित्र आत्मो तिचे थंय वस्ती करतलो हर एक फावटी. देखूनच आमी पळयता ती संतोशान आसली. जेजू तिचे सांगता आनी ती जेजू सांगता अशें आसल्यान ती शांतीपणान बरोवन आसली. कशें मोरी सर्वेस्पराची वडवीक घाता आनी ती सर्वेस्पराचो या जेजूचो पाटलाव करता तशेंच आमी आमच्या जिणयेंत जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. कशें मोरी सर्व बरेपण तिचे थंय जाल्लें तें सर्व बरेपण आनी व्हडपण देवाक समर्पिता आनी देवा तावन आयिल्लें म्हण मानता. ती ल्हानवीकपण तिचे थंय आसलें तशेंच ल्हानवीकपण आमचे थंय येजय म्हणून मोरी आशेता आनी जेजूय आशेता. आज आमी प्रत्येक तरान मागया तेंच भक्तीचें पलंगण या भक्तीचें आयदान कशें मोरी जाल्ली तशेंच आमी जावंक प्रयत्न करया. कितले आमी जेजूक लागीं आसता पवित्र आत्म्याक लागीं आसता पातका तावन पयस वता त्या दळा मोरये बरी आमी तेंच भक्तीचें आयदान जावंक फावता. मोरयेची भक्त करया आनी त्याच मोरयेच्या भक्ते मारिफात आमी जेजूक पयलें स्थान दिया पयलो जागो दिया. आनी अशें जेजूक पयलें स्थान दिल्ल्यान पयलो जागो दिल्ल्यान आमची भक्त मोरये थंय आनी जेजू थंय आनीकय वाडून येतली. ही सुकृपा आनी हें बरेंपण आमकां आनी आमच्या कुटुंबांत सदांच येवन दी म्हणून देवन येवन दी म्हणून मोरये लागीं मागया. आतां आमी आमची प्रार्थना सोम्या मुखार मोरये मारिफात दवरया. आमची जबाब बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा ही पवित्र सभा चलोवन वरच्या सर्व मुखेल्यांक पाप साहेबाक बिस्पांक याजकांक धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्यांक तांची जबाबदारी बऱ्यान करूंक कुटुंबाक चडीत घमंड दिवन क्रिस्ती मोला पवित्र सभेंत रास करूंक तांणी पेसाडीशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. लग्न जाल्ल्या आनी लग्न जावंक वेच्या सर्व जोड्यांनी भुरगें तुजें देणें म्हूण समजून आवयपण तुजें आपोवणें म्हणलें सत मानून घेवन व्हड कुटुंबांच्या निर्धारा तेवशी मेटां काडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. भुरग्यांच्या देण्या खातीर राखून आसच्या सर्व स्त्रियांची आशा तूं सुफळ कर. आवयपणाचें बाग तांकां मेळून तुजें मिसांव मुंदारून वरच्याक तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. कुटुंबांतावन भायर रावून एकसुरी जिनिसारच्या सर्व आवयांक तुजे सक्तेन बर. तांणी काडलेले वावटीक त्यागाक सॅक्रिफिसाक 100 आनी पाटीन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हर पिडेक वळख जाल्ल्या सोमेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासत वा उरच्या दाक्तेरांक नर्सांक सोमेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्लीं अणवरां बेगीनच निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक.
आमची खासगी प्रार्थना मोरये मरी फात सोम्या जेजूक समर्पया. प्रार्थुया. मोगाळी माये तुका सडवणदराची आवय जावचें वर्तें बाग फावो जालें. देवदूताच्या संदेशाक खाव जेवन हें कशें साध्य म्हणलें सवाल तुवें घालें तरी देवाचे कुशेक संपूर्ण रितीन तूं कालती जाली. जेजूच्या जल्मातावन ताच्या जिविताचे निमाणे घडये पर्यंत तूं तांचे सांगात रावली. तुजो जल्मा संभ्रम आचार सूंक आमी तयाराय करतना सर्व चलयांक क्रिस्त स्त्रियांक आनी आवयांक तुज्या शुभम कृपेन भर. देवाची आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांनी वाळाशीं कर म्हण मागता. तुजे कुशीन मनीस जावन जल्मल्ल्या तुज्या पुता जेजूचे नावी. आतां आमी मोरयेक होगळसिया म्हणलें गीत गावन बाळोक मोरयेक फुलां भेटोवन मान करया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. संगी करया नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सया तिच्या मोगा वाटती आमकां बचावेची. पडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सया तिच्या मोगा वाटती आमकां बचावेची.